नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतकच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वास्कोच्या लोकांक कोट्यांनी रुपया टोपी घातिल्ल्या नूर अहमदाक क्रायम ब्रांचीन केली अटक। नाका जाल्ले कडेन करूं नाकात गुंतवणूक, पुलिशेचे गोंयकारांक आवाहन। गुवळी वखदां तस्करी प्रकरणात हैदराबाद पुलिशेन वागातोरच्या स्टीव डिसोजाक केली अटक। आनीकूय 8 गोंयकार आसात हैदराबाद पुलिशेच्या रडाराचेर। मुंबयच्या नवा शेवा बंदरावयल्यान दिल्ली पुलिशेन जप्त केलो 1725 कोटी रुपयांचे गुवळी वखदांचो सांठो। दिल्ली पुलिशेच्या खासा पंगडाची आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली कारवाय। खणीच्या ई पावणे खातीर MSTC नेमपाक गोंय मंत्रिमंडळाची परवानगी। वेगवेगळ्या प्रस्तावांकूय दिली मान्यताय। बाबूश म्हणटा जुवारी एग्रो कडेन आसा जमिनीचो मालकी हक्क। सरकार करपाक शकना हस्तक्षेप। विधानसभेत मांडटलो कायदो तज्ञांचो अहवाल। आणि तिकेटी वाटपा खातीर काँग्रेसीच्या आदल्या अध्यक्षान घेतले पयशे। काँग्रेसीचो कालांगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडिसान गिरीश चोडणकराचेर पेटयले उतरांचे फार। आणि आता खबरो विस्तारात। वास्कोच्या लोकांक कोट्यांनी रुपया टोपी घालून पळ काडिल्लो नूर अहमद निमणो क्रायम ब्रांचीचे हातीक लागिल्लो आसा। वास्कोच्या सुमार 50 लोकांनी ताचे आड कागाळी नोंद केल्ल्यो, पूण प्रत्यक्षात ताणें 250 वयर लोकांची फटवणूक केल्ल्याचे तपासा वेळार उक्ताडार आयिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हाणें सांगलें। सुमार 3.25 कोटी रुपयांची ताणें फटवणूक केल्ली। लोकांनी चड पयशे मेळपी येवजण्यांची गुंतवणूक करचे पयलीं लोकांनी 2 फावटी तरी विचार करचो अशें आवाहनूय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी केलां। EOC पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुआ था जो वास्को का मैटर है। नूर अहमद करके एक आदमी ने लोगों से पैसा लेके उनको चीटिंग किया था कि आपको फ्लैट्स दे देंगे और उनसे लोगों से पैसा लेते थे। बहुत सारे लोगों से पैसा लेने के बाद नूर अहमद गोवा से फरार भी हो गए। क्राइम ब्रांच के टीम PI लक्ष्मी और उनके साथियों ने नूर अहमद को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट करके अभी गोवा में वापस आया हुआ है। इसमें हम गोवा पुलिस SP ईस्ट चंपारण बिहार का जो कुमार आशीष IPS है उनसे और नेपाल पुलिस को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों के कोऑपरेशन से हमें ये एक्यूज्ड मिला। अभी आजकल ये देख रहे हैं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ये फ्रॉड निकल के आए। तो लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने के लिए आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। ऐसा केसेस भी है जिसमें पूरा अपना जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उन्होंने भी वो पूरा पैसा इस प्लान्स में लगाया हुआ है। सो ऐसा कुछ स्कीम्स लेके आपके पास आ रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से पहले रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ाई करो, और या फिर कोई जानने वाला है जो आपको विश्वास है उससे पूछो, या फिर एक बार पुलिस को बता दिया करो ऐसा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रहा है, सो दैट हमें भी उसके ऊपर एक सुपरविजन रख सके। गुवळी वखदां खातीर गोंयचें नांव आदींच देश पावंड्यार पेड्ड्यार जायत आसा। गोंय हें गुवळी वखदांचें डेस्टिनेशन जालां अश्यो बऱ्योच खबरो एका फाटोफाट मुखार येत आसा। गुवळी वखदां तस्करी प्रकरणात हैदराबाद पुलिशेन बुधवारा वागातोरच्या हिलटॉप नायट क्लबाचो धनी स्टीव डिसोजा तशेंच आनीक एकल्याक अटक केल्या। फाटले 3 दीस हैदराबाद पुलीस ह्या दोगांचो सोद घेताले।
हैदराबादान ड्रग्स सप्लाय करपी आनीक 8 गोंयकार हैदराबाद पुलिशेच्या राडाराचेर आसात. ह्या 8 जाणांचो सोद घेत हैदराबाद पुलीस तांच्या घरा मेरेन पाविल्ल्याचें कळटा. स्टीव डिसोजाची भलायकी सध्या तितलीशी बरी ना, देखून म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या वॉर्ड कस्टडीन तांकां दवरलेले आसा. दिल्ली पुलिशेच्या खासा सेलान मुंबयच्या नवा शेवा बंदराचेर 22 टन हिरोईन बुधवारा जप्त केले. पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ह्या हिरोईनीचे मोल 1725 कोटी रुपया आसात आणि आता मेरेनची ही सगळ्यांत व्हडली केल्ली जप्ती आसा. जप्त करपाक आयिल्ले हिरोईन सुमार 1725 कोटी रुपयांचे आसा. हो कंटेनर दिल्लीत व्हेल्लो. ह्या जप्ती वयल्यान नार्को दहशतवाद देशाचेर कसो प्रभावशाली जाता आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलर देशांत ड्रग्स पावोवपाच्यो कश्यो वेगवेगळ्यो पद्दती वापर करतात हे लक्षात येता, अशें स्पेशल सेल पुलिसाच्या HGS धलीवाल हाणा सांगला. 16 तारीख को 4 दिन पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नाव सेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी. और अभी तक की जो एस्टिमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वजन था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेशन है 1.5% बाय वेट विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट, वो सीज करी गई है. जो पूरा कंटेनर था उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारी टीम यहाँ लेके आई है. बाकायदा इसको कस्टम्स अथॉरिटी ने ड्यूली एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ा सीजर है. जबकि 21 जून 2021 में ये क्वांटिटी जो थी ये उस GNPT पे आ गई थी. इसके बावजूद क्योंकि किसी और एजेंसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमारी टीम का बहुत एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क था, इसके कारण से ये इतना बड़ा सीजर जो है हो पाया है. ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, आप समझ सकते हैं 345 किलो हेरोइन है. और अगर नोट करते हैं जैसे जो इसके एंड रिटेल लेवल पे जो काफ़ी लोग इसका सेवन करते हैं, तो वो तो 1 ग्राम को भी 10-10 में स्प्लिट करके करते हैं. तो इसकी तो फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी रिटेल लेवल पे है और बड़े लोग हैं जिनकी जिंदगियां जो घर बर्बाद हो गए. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मायनिंग लिजाच्या ऑक्शना खातीर MSTC ह्या कॉमर्स कंपनीची नेमणूक करपाचो थाराव बसकेत जाला अशें सांगलें. ह्या PSU वरवीं मायनिंगेचे लिजां जी आसा ती ऑक्शन जातले अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. तशेंच मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशना खातीर 43 जाल्यार मोपा येरादारी पुलीस सेला खातीर 21 पदां तयार करपाक ह्या मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय दिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. Appointment of the MSTC of the e-commerce services, e-auction, appointment of the MSTC for the e-auction, e-commerce services for the e-auction of the mining leases. This is a government, central government. MSTC, there is a government PSU. I mean, leases करपा खातीर appoint केला. MSTC, this is a central government PSU. आम्ही appoint केला. Leases e-auctions करपा खातीर with the SBI केला. Creation of the 43 various posts for the Mopa Airport police station and 21 various posts in the traffic cell of the Mopa Airport. जुवारी एग्रो कंपनीची मालकी पुरायपणान कंपनी कडेन आशिल्ल्यान सरकाराक हातूंत कसलोच हस्तक्षेप करपाक येना अशें विधान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सरात हाणें केलां. जमिनीच्या मालकी हक्का विशीं वेगवेगळ्या कोर्टाच्या आदेशाचे कॉपीज तांचे कडेन आसात, देखून सरकार हाचे विशीं आतां कांयच करपाक शकना. हे विशीं आपूण फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात कायदे तज्ञांनी दिल्लो अहवाल मांडटलो अशें बाबूश मोन्सरात सांगता. लीगल ओपिनियन ऑलमोस्ट कंप्लीट झालं. तर लीगल ओपिनियन अहें दाखयल्लें आमकां की they have got orders earlier from courts and from different courts, not now from other old governments. In fact, they have got basically they had looks like they had a support from the previous governments. So nothing, we will not be able to do anything about it. We will place the report whatever we have got an opinion from the as I said, from senior advocate we have taken opinion who is well adversed with the criminal law, and we will place it on the floor of the house. So anyone basically who has got any doubts, so tomorrow it should not be there should not be this thing saying that we have done something. So anyone who has got a doubt can challenge that opinion. See, now what is the point? Tenka ownership right
दिला मेळ्ळा aha through different court verdicts. Okay. Orderly had court. So government will not be able to interfere in their decision. Okay. So we will not, our interference ashan government as far as the Zuari is. Okay. That report we will be placing on the floor of the house. If any private party of any MLA feels has got any doubt, they can challenge the report. गोयच्या काँग्रेस पक्षाची जी आज अवतिकाय जाल्या ती गिरीश चोडणकर आणि दिनेश गुंडूरावा खातीर जाला असो आरोप कलंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस हाणें केला. ह्या विधानसभा वेंचणुकेची उमेदवारी दिवपा खातीर मायकला कडल्यान पयशे घेतल्या आनी हाची कबिली गिरीशान काँग्रेसीच्या कार्यकारिणी समिती मुखार दिल्या अशें आग्नेल सांगता. तशेंच उमेदवारी दिवपा खातीर आपल्या कडेन 3 करोड रुपयाची मागणी केल्ल्याचे आग्नेलान उक्ताडार हाडला. Where is Goa heading to? And like I said, the cause is the leaders in the Congress, like Girish Gundurao. I'm saying it again. Yesterday Girish said that he's going to file a defamation case against him. I'm again saying that Girish has taken money from Michael. I'm saying it today. And this I'm saying on the basis of his own confession in front of the executive committee members of the Congress committee in the Congress house, where everybody was there. When I confronted him, I said, you had gone to Michael's house, you were made to sit like a dog outside for hours together, and in front of the Panchayat members, then Panchayat members of Tantalim, you were given money by Michael. He is right. We had gone to Joseph's office one day. He forgot to... MK Sheikh. Then he must have forgotten. There was Vijay BK was there. Benedict D'Souza from Parra was there. And Joseph said, okay, I'm not interested this time, give the ticket to Agnel. That day, 3 crores were demanded from me, and in front of all these people, you can ask Vijay BK, you can ask Benedict, and they said it is for the office in Panjim. 3 कोटी एका कॅन्डिडेटा कडेन मागता ऑफिसाक जावन कित्याक आनी तूं डोनेशन घेना म्हणून सांगता. म्हाजे कडेन आय ओड यू ऑल एनी मनी, आय ओड द पार्टी एनी मनी, 3 crores. And other thing I didn't want to bring up because there is a lady involved in this with one of his chelas who came here. They call her Babi. I don't want to take the name, everybody will know who this is. This is a Babi who should take bags from the Congress house and other places, take it to Marcel. That also I am alleging. Tell him to put that also in the defamation case. I have got proof of that. Congress house and video CCTV camera off at a certain time. Even now during this latest episode, that office boy is shivering there. Bag was kept there, and from the Congress house the bag has gone to somebody's house. Now, during this recent when they switched over, this is what is happening in the Congress. काँग्रेसीचे आमदार भाजपान वचप हो पूर्व नियोजित कट आशिल्ल्याचे आरोप आम आदमी पार्टीन केला. काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले कांय आमदार हे मूळचे भाजपाचेच, तांकां काँग्रेसीन धाडप आनी तांचेच तिकेटीचेर वेंचून आयले उपरांत तांकां भाजपान घेवप हे पूर्व नियोजित आशिल्ल्याचे आप म्हणटा. काँग्रेसीच्या कलंगूटच्या फुडाऱ्यान ह्या विशीं दुबाव उक्तायल्लो आनी नेमके तशेंच घडिल्ल्याचे आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक सांगता. As Aam Aadmi Party is making a clear charge, we are making an allegation that Congress Party आज कसलोच step घेवंक शकना because this was a pre-decided, pre-election deal with the Bharatiya Janata Party. पहिली कारण म्हळ्यार हे काँग्रेस पार्टीच्या स्वताच्या एक्स आमदारान म्हणिल्ले आसा, कलंगूटचे एक्स एमएलए बाब आग्नेल फर्नांडीसान. ताणे सांगले की स्पेशली बार्देस तालुकान जशें आमी पळयले कलंगूट, शिवोले, सालिगांव, इट वॉज अ डील बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस टू पुट कॉम्प्रोमाइज कॅन्डिडेट्स. म्हणजे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट अशी एक हवा तयार करून की काँग्रेसीचो सरकार जाता म्हणून बीजेपीचेच लिडर काँग्रेसीन हाडपाचे, तांकां काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यान जिखोवपाचे आनी जिखतकच तांकां परत बीजेपीन धाडपाचे, आनी सारकें अशेंच जालें. दुसरें कारण, फेब्रुवारीन आमी पळयलें इलेक्शना पयलीं एक स्टिंग ऑपरेशन जालें. ह्या स्टिंग ऑपरेशनान ज्या लोकांक बाब आग्नेल फर्नांडीसाच्या उतराचेर विश्वास नाशिल्लो, तांणी ह्या स्टिंग ऑपरेशन पळोवन तरी विश्वास जावंक जाय आशिल्लो की आमी कॅमेराचेर पळयले काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट दे आर ओपनली सेईंग की जर काँग्रेसीचो सरकार जायना जाल्यार आमी निवडून येतकूच बीजेपीच्या सरकारान जॉइन जातले, आनी सारखे तशें जातले. मेनी ऑफ द काँग्रेस कॅन्डिडेट्स वर सीन टेकिंग बंडल्स ऑफ कॅश हातान घेतना ते कॅमेराचेर पकडिल्ले गेले. पी चिदंबरमान सबन गोंयभर भोंवन
लोकांक तो कॉन्फिडन्स दिलो. तुम्ही पळयलो आसतलो ताणी लास्टाक एक व्हिडिओ दाखयलो, सगळ्यांक व्हिडिओ केलो आनी तातूंत ताणें सांगलें की आमच्या आमदारांनी ह्या रिलिजियस जाग्याचेर वचून एक ओथ केला दॅट गिव्स देम अ मॉरल ऑब्लिगेशन की ताणें देवा समोर सोपूत घेतला म्हणून. आणि त्या भायर वी हॅव सायन्ड एन एफिडेविट which gives them a legal obligation. तांकां कायद्या प्रमाणे ते सोडूंक शकचे ना असो एक व्हिडिओ लास्टाक ताणें जाहीर केलो. आनी हो पी चिदंबरम ज्या दिसा हें डिफेक्शन जालें ट्विटराचेर म्हणटा इफ द MLAs लीव what can we do? What can party do? What can party do? Party cannot do anything because the Congress party itself was part of this pre-election deal with the Bharatiya Janata Party. हे तुमच्याच आमदारान सांगितले आसा आणि यांनी नेम दिस पी चिदंबरम दॅट ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डील. फिफा अंडर-17 वुमन्स वर्ल्ड कपाच्या गोंय सिटी लोगोचे मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी बुधवारा राजभवनात उक्तावण जालें. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे लेगीत सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ह्या विश्वचषकांतल्यो 16 परस चड मॅची गोंयच्या 3 स्टेडियमाचेर जातल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या सुवाळ्या वेळार सांगलें. फिफा वर्ल्ड कपच्यो जवळपास 16 पेक्षा चड मॅची आमकां खूब जाणांक इंटरनॅशनल मॅच पळोवपाची संद सातत्यान विशेश करून भुरग्यांक जे भुरगे फुटबॉल खेळटात किंवा गांवागांवांतल्या भुरग्यांक मॅच पळोवपाची संद म्हणजे ही मेळटली आनी त्याच पद्दतीन त्यांचे आयोजनूय जातलें. महसूल गुप्तचर संचालनालय दिल्ली, मुंबय आणि पटणांतल्यान सुमार 33 कोटी 40 लाख रुपया मोलाच्यो फॉरेन ओरिजीन भांगराच्यो बिस्किट्यो जप्त केल्यात. अर्थ मंत्रालयान जारी केल्ल्या निविद्या प्रमाण शेजारच्या ईशान्य देशांतल्यान सुमार 65 किलो वजनाच्या भांगराच्यो 394 बिस्किटीच्यो चोऱ्यो केल्ल्यो. पुरवण साखळी आणि लॉजिस्टीक कंपनीच्या देशी कुरियर खेपांतल्यान मिझोरामा हांगच्या तस्करी करपाची येवजण सिंडिकेटाची आशिल्ल्याची म्हायती मंत्रालयान दिली. फोंडे पोस्ट ऑफिसांतल्यान 7 कर्मचाऱ्यांक कामावयल्यान कित्याक काडून उडयले अशी जाप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोस्ट ऑफिसाच्या गोंय सुप्रिटेंडंटाक विचारल्या. हाका सगळ्यांक जापसालदार भाजप सरकार आसा असो आरोप लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ह्या वेळार केल्लो आसा. सो आयज आमी आमचे जे 7 जाण पोस्टमॅन आसा तांकां काडले म्हणून डिपार्टमेंटान येयल्ले. पोस्ट इंडिया पोस्टाचो मेन जो सुप्रिटेंडंट आसा
गोंयाक लागून लागता ताका मेळपाक येयल्ले आनी खुबशे आमचे वर्बल डिस्कशन जाले. आमी जे मेमोरेंडम दिले तेजेर डिस्कशन जाले, जावं जनरल डिस्कशन खुबशी जाली आनी तितून आमकां कळोन येयलें तो सांगूंक लागलो की आपणा कडेन कांय पावर ना आनी सगळी पावर मिनिस्ट्री कडेन आसा. सो आमी जेन्ना श्रीपाद नायका कडेन वयतले तेन्ना आमी सांगतले की हो पावर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आसा, तूं कनेक्ट जा आनी तूं विचार की हांकां कित्याक लागून काडून उडयले ते. काय तुमकां आमचे गोंयकार नाकात, तुमकां सगळे भायल्यान हाडून भरपाक जाय हेंय तूं सांग की बाबा BJP सरकाराक गोंयकार नाकात, गोंयकारांचो सत्नास जाल्यार चलता, मात आमकां जाय भायले, आमकां जाय वोट बँक केल्ली हेंय सांगा तुमी. सो आमी हे क्वेश्चन करपाक श्रीपाद नायका कडेन वयतले, दुसरे MP कडेनूय वयतले. सद्याक दुसरो MP आसा तेजे कडेन वयतलो, ताचो आवाज ना जाग ना माग ना, पण तेजे कडेनूय वयतले. कित्याक हे दोनी MPंक कळपाक जाय, कित्याक हो आवाज थंयूय पावपाक जाय. आमी जेन्ना विधानसभेन पावयतले मात थंय वयले हितूनय पावपाक जाय, पार्लिमेंटान पावपाक जाय. आनी ताका लागून आमचो आवाज घट रावतलो. आमचे हे 7 जाण न्हू 40 जाण आसा. म्हाका न्यूज येयले त्या प्रमाणे सगल्यांक काडून उडोवपाचें आसा आनी सगल्यांक भायर मारपाचें आसा, कित्याक ते गोंयकार म्हणून. आनी ही आयज दुर्दशा गोंयची जाल्ली आसा. आयज गोंयकार म्हणून गोंयकारांक काडून उडयता. सांगेच्या कोटाल्ली आणि नावशे वाठारांतल्या शेतकारांनी दांडो सांग्यांक आज सेगीत दुसऱ्या दिसा धरणे आंदोलन करून IIT प्रकल्पाक विरोध केल्लो आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फकत IITचोच विचार करून शेतकारांची बाजू आयकून घेयना. पिकावळी खाला आशिल्ली जमीन ताब्यात घेवन वेंचीक विद्यार्थ्यां खातीर हो प्रकल्प हाडप साप्प चुकीचें आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगता. सांगे तालुक्यांतल्या लोकांक ताचो कसलोच फायदो ना अशें शेतकार सांगपाक लागल्या. आमी हांगा सगळीं जमल्या ती कित्याक आमगे शेत वयता सगळें ती IIT काय कोण ते हाडून आमगे सगळीं निसर्ग पेटेर जाता. तो आमकां पेटेर जाल्लो नाका. आनीक आमगे भुरगीं बाळां तो शेतां भातां भोंवतकडेन कडेन एरेस्ट करून व्हरोन पुलिशें दवरता. कितें ताका निवडून आमी हाडलेलो जनतेच्या हिता लागून. तोच जनतेची पाड करता जाल्यार आतां आमकां तो कित्याक जायो? हें तेणी आतां आमकां तो समजता कितें आमकां कोणी शिकोवन बिकोवन हांगा हाडल्या म्हणून, पण आमकां शिकोवन कोणी हाडूना. आमी आमची शेतां लागून आनी आमची हेका लागून आमी झगडटा. कितें तेणी CMची कान भरपाक गरज ना. CMन येवन हांगा येवन पळोवचें आमचे कडेन पेपर ना काय आसा ते आमगे जमीन शेत जमीन आसा काय ना ती पळोवची आनी तेणी आमगे निसर्ग पेटेर करचो न्हू. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कोयर व्यवस्थापन प्लांट सावर्डे वाठारांत बांदिल्लो, पूण फाटल्या 10 म्हयन्यां सावन हो प्लांट बंद आसा. सुमार 1,05,00,000 रुपया मोडून ह्यो मशिनां पंचायतीक उपलब्ध करून दिल्ली, पूण ती दवरपाक सारकी सुवात नाशिल्ल्यान तशीच पडून आसा. कोयरा खातीर लोक टॅक्स भरता, पूण तांचो पयसो इबाड जाता. फकत वेंचणुके पुरती स्वच्छ भारत मिशन पुराय करपा खातीर हो प्लांट तयार केल्लो आसा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी गौतम भंडारीन केला. पंचायतीन हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें आसा. ताचेर कोयर व्यवस्थापन प्लांट सुरू करचो अशी मागणी तांणी केल्लेली आसा. वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो आसा तो 2021 तेणी स्टार्ट केल्लो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो येवन हेजी इनॉग्रेशन जाल्लें बिफोर इलेक्शन. आनी आयज पर्यंत तो प्लांट तसो आहा, तेजें ऑपरेशन कांय ना. तेजी कचरा कितें तो गोळा करता तोय ते थंय काडून उडयतात, तेजी कांय मुवमेंट ना. आनी हें म्हाका दिसता पब्लिकांचे सामकें टॅक्स पेयरांचे वेस्ट हो पयसो. आनी हे फक्त इलेक्शना पुरती हें स्वच्छ भारत अभियान हें मिशन तेणी सक्सेस करपा लागून हो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाची एक तेणी लोकांक पिक्चर दाखयलें. आनीक तेंचे आतां आयको येता ते भशेन म्हणलें आहा की जागो थंय तांकां थंय पावना. हांव तांकां पंचायत सगळे मेंबरांक विचारपाक सोदतां, जागो जो पावना आतांचे आनी जे पयलींचे, तुमकां समज तो जागो जर पावना जाल्यार तुमी पयलीं जागो आयडेंटिफाय करून तो प्लांट थंय वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंय बसून जातलो. तुमी पयलीं कितें आबूतपण केली की तुमी इलेक्शना पुरती ते लोकांक एक बरें पिक्चर दाखोवपा लागून एक वोटरांक डायवर्ट करपा लागून ते केलें अशी एक लोकांक संशय येता तेजे बद्दल. प्रत्येक मेंबरूय बी तशें म्हणटा की ते हे बडीचे घालतात ते बडीचे घालतात, पूण ते प्लांटाचें भवितव्य कितें मुखार. आनीक खुबशी प्रॉब्लेमूय क्रिएट जाता त्या प्लांटा लागून, कित्याक पब्लिकाचो पयसो तो. तुमी थंय एक पंचायती फाटल्यान तें जे पळय एक गुदांव करून दवरला ते वेस्ट मॅनेजमेंटाचो, तो गुदांव खंय तरी तो तुमी तेजे गुदांव करनासतना तेजें ऑपरेशन चालू दवरचें, ही आमगे पब्लिका तर्फे मागणी आहा. वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा बद्दल जें आतां पळय आमी डिस्कस केलां तें आमी डिस्कस करपाचें आसा. तें आमी ऑलरेडी आमचे मिटींग ऑफ द बोर्डाक डिस्कस करून दवरलां. म्हणल्यार तेजे बद्दल कितें सोल्युशन आसा तेजे बद्दल आमी करपाचें आसा. आमची बॉडी सद्या न्यू जाल्ली आसा आनी हो प्लांट जो आहा तो पयलींचो. ते प्लांटाचें जें आमी आतां
जे सॉल्व तितूंतल्यान कितें जाता तें आमी करतलीं. आमी हांवें सांगलें सद्या आमची बॉडी नीव आसा, ते पयलींची म्हाका तशें कांय हातून आयडिया कांय ना, पूण तेजेर आमी सॉल्व करपाचें आमी आतां सद्या प्रयत्न करतलीं. पेन म्हणल्यार सद्या आमी एक दीस असो दवरलो आसा, तितूंतल्यान आमी ते कलेक्ट करून हाडून दवरतात. अजून ते व्हरपाचें म्हळ्यार आमी प्लांटार विजीट करून एक दीस अशें विजीट करून येयल्ली आसा, म्हळ्यार आमी लेटर दिवन दवरलां. काल मध्यान राती गुन्यांव शाखेन कालांगूट एका फ्लॅटांत सुरू आशिल्ल्या ऑनलायन गेमिंगाचेर धाड घालून 5 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक साहित्य आणि रोख रक्कम जप्त केल्या. गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या फुडारपणा खाला कालांगूट वाठारांत ही धाड घातली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कालांगूटच्या एन8 बीच अपार्टमेंटात कुलूप लायिल्ल्या एका बंद कुडीत ऑनलायन जुगाराचो अड्डा सुरू आशिल्लो. ह्या प्रकरणात अमन अगरवाल, राकेश कुमार, सागर भगवानी, विशाल कुमार आणि करण पखानी ह्या 5 आरोप्यांक पुलिशेन अटक केल्या. हे सगळे आरोपी मूळ छत्तीसगडाचे आशिल्ल्याची खबर कळटा. पेडणेच्या IIT कडल्यान शेतकी विभागा मेरेनच्या रस्त्याच्या कुशीक व्हडा प्रमाणात रानां वाडल्या. व्हड प्रमाणात झाडां झुडपां वाडल्यात. रस्त्या कुशीक संरक्षण वणत, रस्त्या वयले दिवे आणि रस्तो बारीक आशिल्ल्यान अपघात घडपाक शकता आणि ताका लागून सरकारान आणि संबंधित खात्यान हाचेर लक्ष घालचें आणि रस्त्या कुशीक वाडिल्ली झाडां झुडपां कापची, संरक्षण वणत घालची, तशेंच रस्त्याचें रुंदीकरण करचें अशी मागणी पाडसेचो आदलो सरपंच गुरुदास पांडेन केल्या. पार्शा हो आमचो डायरेक्ट पेडणे, जी लोक सगळे वयतात पार्शासून पेडणे, मोरजेसून पेडणे, मांद्रेसून पेडणे, हे सगळे जे आसात ते राजधानी पेडणे मेरेन पावता. आनी तेतूनसून हो जो रस्तो आसा ITA कडसून सुरू जाल्लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरेन सोंपता, तो जो रस्तो आहा तो सामको धोकादायक आसा. तेतून झाडां जी आसा ती सगळी रस्त्यार येयल्ली आसा. लायन फुटलो जो येता तो दुसरे गाडयेक दिसना, दुसरे गाडयेक करा. आनी असो धोकादायक जाल्लो हे वळण ताका तुमी पळयत आसतले, हे देवूळ आनी तेच्या ऑपोजीट सामको रस्तो जो आसा तो सारको आशीर रस्तो आसा. जेणे एक रस्तो जर येयलो जाल्यार दुसरे गाडयेक जागो मेळना. हो जो रस्तो आसा ITA कडसून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरेन जो रस्तो हा त्या रस्त्याक जी झाडां झुडपां येयल्लेली आसा, जेणे करून गाडये जे वयतात ते सगळे एक क्वेश्चन मार्कान पडटात की फुडें कितें येतलें, खंयची गाडी येतली, काय येतली, अशें एक्सिडेंटल हें आसा. ह्या रस्त्याक झाडां झुडपां जाल्लेलीच आसा. सायडीची बॉर्डर जी आसा ती ताका लिपलेली आसा. ती बॉर्डर ताका दिसना रस्त्याची. रस्त्याची बॉर्डर ना ती ना. सायडीक आमकां ती प्रोटेक्शन वॉल, हे प्रोटेक्शन गेट जी आसा ती ताका ते हेका ना, रस्त्याक ना. पण मागता हांव ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आणि PWD खात्या कडेन किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी ह्या जाग्यार रस्त्या कडेन सगळे ट्रिमींग करची झाडां, त्या भायर जी प्रोटेक्शन गेट आसता ती ताका घालून लोकांक प्रोटेक्ट करून. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा युट्यूबाचेर गोमंतक TV चॅनल, त्याच बरोबर फेसबुकाचेर गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.